धर रे मातसो ते वयल्यान हें कर रे बाबा तशें ना जालें 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 कट करतला कट कर धर धर हांव धरता करता जावंक ना नमन जाल्या फुडें तेच रावता तेच रावता झाले यो गोविंद शिवोलकर हो एक आदर्श मनीस जावन रावतलो एक टीचर एक्स डेप्युटी सरपंच ऑफ कलंगूट पंचायत आनी तेची एक जिद्द आसली गांवांक लागून कितें तरी करपाची आयज जे जितले रस्ते दिसता जर हो रस्तो दिसता ही तेची देणगी आसा त्याच्या पलतडी हो दुसरो रस्तो पळय स्ट्रीट मेन रोड आसा तेचेर पयलीं पायण आसली ते तेचें विजन तो रस्तो कलंगूट टू बागा करपाचें हें विजन तेच्या फुडले सुद्दां जे रस्ते कनेक्टींग आसा पळय तितले रस्ते हे तेचेंच विजन आनी तेणी ती जिद्द धरून केल्लेले आसा आयज तेची जिद्द तेचे एफर्ट्स तेचे हार्डवर्क हो एक शेतकारी आहा आनी सेम टायम हो टिचर एक आदर्श तेणी घालून दिल्लेले आसा प्रत्येक भुरग्याक तेणी एक शिकवण दिल्लेली आसा आयज हो स्मारक तेचो हांगर उबो जाला पळय हो स्मारक हे आमी एक पंचायतीन ग्रामसभान प्रपोजल मांडलेलो आसलो 2017 हो आमचो प्रपोजल इज प्रपोज बाय प्रेमानंद दिवकर seconded by Jose Braganza and CCF members and approved by all the villages. आणि हे जेन्ना आमी प्रत्येक वेळी 2017 ते 2021 साले आयज पासून आमी फॉलो करीत येयल्लेले आसा पंचायती कडेन आमकां 4 वर्सां लागली पंचायतीक कन्विन्स करपाक बाबा तेका ही डिजर्व्स जे तेणी काम केल्लें आसा आपल्या वाड्यान म्हणू नाकाय कलंगूट गांवांत म्हणू नाकाय किंवा इस्कॉलान म्हणून आहात ताजे जे कंट्रिब्युशन आहात ही डिजर्व द रिकॉग्निशन म्हणून आमी एक पंचायतीक कन्विन्स करपाक आमकां 4 वर्सां लागली 4 वर्सांनी मदीं एक म्हाका डिझायन धाडलो आमच्या सरपंच शॉन मार्टीन जो रस्त्याक घालता आमी बेश्टे डायरेक्शन दावपाक पत्र्याचो तसलो घालता म्हणून त्या टायमार ताका हांवें एकूच सांगलें तूं तसलो घालशी तर हांव हांगर पासून एजिटेट करतलो कित्याक तो आमचो प्रपोजल ना त्याच्या नांवान कितें करता तर एक बरें कॉन्क्रीट कितें तरी करा आनी मदींच मागीर तेंचो एक व्हिडियो येयलो जो व्हिडियो आसलो तोमाजीन कार्दोझ रोड तेन्ना ताका हांवें त्याचो फोटो शॉन मार्टिजांक धाडलो आनी ताका सांगलें तूं करताय जाल्यार तो पळय केलाय तसोच हांगर तूं उबो करतलें नाजाल्यार नाका आनी तुजे कडेन जायना जाल्यार आमी करता त्या टायमार तेणी सांगलें बाबा आपणें ऑलरेडी उलयलां आनी तें सगळें आर्ट करपाक दिलां पूण काल अचानक तेंच्यांनी येयले काल टिचर्स डे एक बरी गजाल आसा जे टिचर्स डे हो तेंच्यांनी इनॉग्रेट केलो ही एक बरी गजाल आसा त्याच्या आदर्शा बद्दल सुद्दां कांय जाण आमचो सरपंचूय उलयलो सरपंचाक खबर ना कित्याक सरपंच आमचो तेन्ना सारको ल्हान भुरगो गोविंद शिवोलकर जेन्ना पंचायतींसून भायर पडलो की तेचें मरण जालें तो अर्द टर्म कंप्लीट करपाक पावलो पूण तेचें तें डेडिकेशन आसलें तेचें काम आसलें तें आनी तो मेंटर म्हाजो मेंटर आनी तेचो सक्सेसर हांव जालो पंचायत तेचो अर्द टर्म जो उरलेलो तो अर्द टर्म हांवें कंप्लीट केलो त्याच्या बद्दल जितले आमी उलयता तितलें कमी तेची कितली वाखाणणी करता तितली कमी तो एकूच मनीस असो कलंगुटीन जावन घालो तेचे पॉलिसीज
ह्यो आजून पासून हांव फॉलो करता. जे नॉन करप्शन आहा, डेडिकेशन टू युअर विलेज, त्याची ती शिकवण म्हाका तेन्ना दिवन गेलो तो, की आजून पासून हांव फॉलो करता. पूण ह्या प्रपोजलाचेर जेन्ना म्हाका शोनान सांगलें आमी आतांच यू वील बी इन्फॉर्म म्हणून, काल आमकां इन्फॉर्मेशन ना एक इंटिमेशन सुद्दां ना. सरप्रायज जालें. हो एकूच प्रपोजल न्हू, आमचे ग्रामसभेन अशे कितलेच बरे बरे प्रपोजल हा अजूनही बेश्टे पेपरांचेर पडलेले आसात. आतां आमचे प्रपोजल हो एक प्रपोजल आहा तो तेंच्यांनी एक्झिक्यूट केलो म्हणून आय एप्रिशिएट दॅम. बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा आमी, पूण एटलिस्ट एंड ऑफ द टर्म तरी तेंच्यांनी केलो तो. 5 मे त्याचो बर्थडे, 3 मे हो जावन आसा गोविंद शिवोलकराचो बर्थडे. तेंच्यांनी ती डेट ताका दिल्ली आहे, ती घातली तेणी, देव बरें करूंक म्हणटा. गोविंदाचे तुमी वाखाणणे केल्यात काल, पूण तेची शिकवण तुमी फुडें व्हरोंक नात. प्रत्येकान उलयले तो असो शेतान वयतालो, शेत करतालो, हार्ड वर्क करतालो, पण तेची शिकवण आसली ती तुमी कित्याक फुडें व्हरोंक नात? ती व्हरपाची गरज आसा. आमचो MLA उलयलो की आपूण तेचे कडेन शिकला आनी तेचे जे विचार आसले आनी खरेंच वाखाणण्यासारखे आसले म्हणून तेचो एक लेसन तेजे कडसून शिकपाक चुकलो तो म्हणजे तेचे एक व्हडलें लेसन आहा म्हणटा नॉन करप्शन, जे हांवें आत्मसात केलें. नॉन करप्शन हें तेचें व्हडलें लेसन, तें शिकपाक चिकलो. ते शिकोवंक जाय आसलें. नॉन करप्शन हें जें गोविंदाचें स्वप्न आसलें प्रत्येक पंचायतीन नॉन करप्ट लोक येवपाक जाय म्हणून, हें कांय जालेलें ना. आनी खरी श्रद्धांजली ती ह्या गोविंद शिवोलकराक खरी श्रद्धांजली जी म्हणटा ती बाबा तेचे विचार फुडें व्हरपाची आनी प्रत्येकान ते फुडें व्हरपाक जाय, ही ताका खरी श्रद्धांजली. प्रत्येक जो गांवांक लागून विचार करपाक जो प्रत्येक वॉर्ड मेंबरान पयले एक दवरपाक प्रायोरिटी दवरपाक जाय, ती म्हणटा ती विलेज डेव्हलपमेंट अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड नॉन करप्शन. हे विचार गोविंद म्हाजे न्हू, हांव ताका फॉलो करता, पूण हे विचार जे आमकां दिवन गेलो तो ते गोविंद शिवोलकराचे विचार आयज हांव प्रकट करता. तेन्ना ही वॉज द मॅन हू इज टू प्रीच अँड प्रॅक्टीस. हांव प्रत्येक मेंबरांक किंवा प्रत्येक लिडराक हेंच सांगूंक सोदता, तुमी जें कितें प्रीच करता पळय ते प्रॅक्टीस करून पयलें दाखोवया. आनी ती खरी श्रद्धांजली गोविंद शिवोलकराक आसतली. आनी ताका लागून आयज आमी जमले हांगा. आमचे दुसरे प्रोजेक्टूय हांव तुमकां सांगूंक सोदता. जसो हो पंचायतीन कंप्लीट केला पळय तसे दुसरे प्रोजेक्ट आमी प्रपोज केल्यात, ते पंचायतीन घेवचे म्हणून मागता. एक प्रोजेक्ट आहा आमचो, एक लेक आहा सेंट मायकल सर्वीस स्टेशन आहा, त्याच्या फाटल्यान एक लेक आहा, थंयसर इतले बर्ड्स येता. तो एक प्रपोजल आहा आमचो, बाबा तो डेव्हलप करचो आनी बर्ड वॉचिंग म्हणून ट्युरिस्टीक प्लेस करची म्हणून. आजून पासून तेचेर कांयच करूंक ना. त्याचे दुसरो प्रोजेक्ट आमची एकुलती स्प्रींग आहा कलंगुटान, ती मोटान स्प्रींग म्हणटा आमी. मोटान स्प्रींग ती रिस्टोरेशन करपाक म्हणून हो एक प्रपोजल आमी आतां गेले 3 वर्सां जालीं तोच तेच्या फाटल्यान लागला. पण आजून पासून तेजे 2 फावटी आमी थंयसर गेले, कोण येयलो इंजिनियर येयलो, ताका दाखयलें, पण तेचेरूय आजून कांय जावना. तेचे आनी दुसरे जेन्ना आनी एक जंक्शन आहा आमचें, त्याच्या मदोमद रस्त्याच्या मदोमद ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आहा. थंयचे ते आमचो विला लोबो हेचें घर आहा त्याच्या फुडल्यान सारकें डेंजरस स्पॉट. थंयसर ते आमी डेव्हलप कर, रावंड अबावट डेव्हलप कर म्हणून मागला, तेंय जावना. बोडतोवड परतून ते बोडतोवड एरिया आहा तेचेरूय आमचो प्रपोजल आहा, तो एरिया डेव्हलप कर म्हणून. असे कितलेशेच प्रपोजल आसा आमचे. हांव तुमच्या माध्यमांतसून पंचायती कडेन आनी MLA कडेन मागता की एकाच हेचेर हें करूं नाका. ते प्रपोजल तुमी घेयात, इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेज आनी ब्युटिफिकेशन ऑफ द विलेज. ते प्रपोजल घेयात, ते प्रपोजल कंप्लीट करात. काल एक अनाउन्समेंट म्हाका बरें लागलें आमच्या MLAचे, की गोविंद शिवोलकराची जी फॅमिली आसा, जी दोगां चेडूं आहा, तांकां एक पंचायतीन जॉब दिवचो म्हणून तांणी मागलें.
आमी मागता बाबा इतली वर्सां तांकां कोणी पळोवंक ना आतां इलेक्शन लागीं येता जॉब दियात आमचो डिमांड आहा ताका पंचायतीन जॉब कित्याक तेचे भुरगीं आसा तांकां गव्हर्मेंट जॉब कित्याक दिनात आमचो डिमांड आहा तांकां गव्हर्मेंट जॉब दिवचो पंचायती ही टेम्पररी ताका गव्हर्मेंट जॉब दिवचो हे म्हणून आमी एमएलए कडेन मागता ती दोगांय भुरगीं आहा शिकलेलीं भुरगीं आहा तांकां गव्हर्मेंट गोविंदाचे तर खरेंच तांकां इतलें आहा हे दोगांय भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिवचो एमएलएन आमचो तो मिनिस्टर आहा आतां गव्हर्मेंट तांचो आसा 10,000 जॉब वेकन्सीज आमच्या सीएमान डिक्लेअर केल्या तातूंतले 2 जॉब ताका मेळोंक शकता तर तांकां प्रायोरिटी दिवचो जे गव्हर्मेंट जे जॉब आसा पळय ते तांकां प्रायोरिटी दिवच्यो आनी एमएलए तेंचें नांव कन्सिडर करून तांकां गव्हर्मेंट जॉब दिवचो म्हणून हो आमचो एक डिमांड आनी आयज आमी हांगा येयल्यात की फकत श्रद्धांजली आनी आमचो एक रिस्पेक्ट भेटोवपाक आमचो सर गोविंद शिरोडकर येता देव बरें One minute. No, sure. 1 minute. 1 minute. Long one will be his, 1 minute will be आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या श्रद्धांजली ओंपपाक आमचे सुर्गेश गोविंद शिरोडकराक जो डेप्युटी सरपंच जावन गेल्लो आमच्या पंचायतीचो हांव म्हणटिलें आसली असलो वॉर्ड मेंबर आमकां मेळपाक भाग जाय कित्याक तो इतलो खांबल डावन टू अर्थ मनीस आसलो तो एक टिचर तो पार्रा सेक्रेट हार्टान शिकयतालो ताका तूं खंयसरूय मेळपाक ताका मुद्दम घरा कडेन वचपाक नाका आसलो तो तुका सांगतालो आपूण खंयसरूय वाटेर सुद्दां तो सायकलीन पार्रा वयतालो आनी जेन्ना तूं ताका रस्त्यार मेवशी जाल्यार तो सायकल थारोवन तो तुका वळखुपाक येतालो हें तेचें डावन टू अर्थ एक गॅस्चर आसलो हांव म्हणटिलें आसली हो डेप्युटी सरपंच पळय जालो ताणें पंचायतीन रावन बोटी बांदूंक ना ताणें पंचायतीन रावन मसाज पार्लरांच्या हुस्तार थायलंड आनी बँकॉक वचूंक ना तो योग सारको स्वत बाळती आनी इगो नासलोलो मनीस असलो आमकां डेप्युटी सरपंच मेळलो म्हणून त्या कारकान दिवंक जाय आनी असल्या मनशाच्या पावलांनी आमी फुडें वचोंक जाय देव बरें अगस्तीन डिकोस्टा आयज ह्या मनशाक गोविंद शिरोडकराक व्हडलो मान आनी रेस्पेद आहा म्हणून आमी आयज येयले ताका रेस्पेद दिवपाक कित्याक असलो मनीस आमकां सारके कमी मेवतले जे गांवा पासून आपले लायफ जोरयतात कित्याक सिस्टम ही आमची ह्या मनशाचेर चल्लेली आहा आयज ह्यो मनीस आयज असले मनीस उबे जायना जाल्यार मागीर आमची सिस्टम कोलॅप्स जायत वयतली कित्याक ह्यो डायरेक्शन एक दाखयता की हांगर आमच्या गांवांत जे वायट जाता तो निशेध मारता तसले मनीस आयज कितले जाण लिडर्स आसता पूण ते उलोवपाक रेडी ना वायट जाता तेजेर निशेध मारना आनी अशेंच फॉलो जातात मागीर जी फुडली जनरेशन येतली न्हू ती तेच चुकीन परतून ती लोपता पूण ह्या मनशान आमकां एक वाट दाखयल्या ती फॉलो करपाक जाय आयज लिडर कितलो चड बरो कित्याक ते जे कितें करतालो न्हू ते आपल्याचे स्वतान आपल्याचो आत्म्यान केन्ना बिगडूंक ना तो करप्शन एकदम फ्री आयज ही स्ट्रीट आहा न्हू आमचे कुशीक पासून चलता न्हू ती वायट नेगेर आहा पूण तेजेर हेची म्हाका दिसना हो ते लायक जातलो आसलो ते एका लायक जावचें नासलो पूण हे स्टॅच्यूआक घालचे इतले करच्या बद्दल तेंचे फूड स्टेप तेणी वागोवंक जाय आसले आनी जी वायट चलता न्हू ती काबार करपाक जाय इन शॉर्ट मेन पॉइंट घ्या पावर बँक आमचो स्वर्गीय गोविंद शिरोडकर पर्सनली हांव ताका मेळोंक ना केन्ना कित्याक हांव त्या टायमार खूब भुरगो आसलो पूण जेन्ना आमी 7-8 वर्सां पयलीं सोशल वर्कान जेन्ना आमी भितर सरलेले तेन्ना आमकां सगळ्या घरान जेन्ना पळय आमी भोंवले तेन्ना गोविंद शिरोडकराचें आमकां खूब बरें आयकूंक गावल्लें आनी तेन्नासून आमी चिंतलेले हांवें चिंतलेलें की फुडें वचून अहेच आमकां कोण तरी लिडर जाय की ते आमच्या वांगडा आसतना सुद्दां आमचो तेंचो आमकां उगडास येतलो पळय तो आनी तोय करून आमी सोशल वर्क करपाक फुडें सरलेले आनी तशेंच हे पळय आतां कोण आमच्या पंचायतीन बी आहा पळय तेंच्यांनी तोच धरचें की एक 20-30 वर्सां जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसचे ना तेन्ना नव्या भुरग्यांनी तेंचो उगडास काडचो म्हणून आनी ते करून
हे पळय तेंची पळय आयडियोलॉजी आहा करप्शन फ्री ते आमकां कळ्ळें कितको करप्शन फ्री आसलो पळय तो आनी तेच्या आदर्शाचेर आमी सगळ्यांनी चलोंक जाय. आनी हांव लोकां कडेन भुरग्यां कडेन इन पर्टिक्युलर मागता की तुमकां दिसता की तुमी एक चेंज घडोवन हाडूंक शकतले तेन्ना थंय आहा जाल्यार तुमी फुडें सरपाचे पॉलिटिक्सान सुद्दां तुमी फुडें पावल मारपाचें. ताका लागून मागता whoever wants to make a difference, please get into politics. Make sure that all the corrupt people are out of politics and let's make Goa corruption free. Thank you. Yes.